पवित्र पुस्तकान जोआं बावतिस्ता विशीं कितें सांगलेलें आसा तो धर्मवंत आनी बरो मनीस म्हूण सांगलेलें आसा. तर आमी जाणो तो ओरोण्यांत आसलेलो आनी ताका लोकां भाशेन जिवंक नाका आसलेलें. देवाक जाय पळय तशें तो तिचो ओरोण्यांत आपलें जिवीत सगळें समर्पूण जियेतालो. देवानूच ताका सांगलें आतां तूं भायर वच म्हूण. थिसुल्लो ओरोण्यांतलो भायर आयलो आनी तो कितें करूंक लागलो, पोरचेक तयार करूंक लागलो देवाच्या येण्या पासून. पोरचा कितें करताली, ती आपलेपणांत जियेताली, आपणाक जाय पळय तशी जियेताली. आनी एक तांदूंतलो जावन आसा हेरोद. तो पळयात कशे भशेन जियेतालो पळय तो. आतां तो सगळ्या जाणांक सांगतालो, ते आयकताले. आयकल्या उपरांत तुमचे पातक आतां तुमी कबूल केल्ले आसा, तुमकां आतां धुवन काडच्याक तुमी स्नान घेयात. ह्या स्नानांतल्यान सगळ्या लोकांक ती बरगडटाली की हांव आतां सर्वेस्परान म्हाका नितळ केल्लो आसा, म्हजी पातकां भोगसुल्लीं आसात म्हणून. पूण हेरोदियस ती ना. आनी पळयात कितें करूंक सोदतात पळय ती, ताका काडून उडोवंक सोदतात. आनी हे भाशेन ती वावुरता. आतां ताका कोणें धाडलेलो, देवान ताका धाडलेलो. आनी देव कितें म्हणटा पयले वाचपान, तुमचेर खूब असलें येतलें पूण तुमी भियोनाका, तूं भियोनाकाय, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. हांवें तुका धाडला, हांवें तुका तयार केल्लो आसा. आनी तो ताणें कितें करूंक जाय, देवाचें उतर परगटूंक जाय. आमी खूब पाटी कोणाचें उतर परगट्टा, बरेंपणान सांगतना आमी आमचें म्हणून तें करता. ना, आमी देवाक एकवटोन तें करूंक जाय, तेन्नाच की ताका वालोर आसा. हें आमी शिकया. आमची वस्तूंगी बरेंपणान सांगीत तर कितें जाता, मागीर आमीच बेजार जाता. हातून आपलेपण आसा आनी हे भाशेन देव सर आमकां आपल्या ताब्यांत करता. ताका लागून आमी कितें सांगूंक सोदता पळय तें जेजूक एकवटोन सांगूंक जाय. पयले सुवातेर हांवें तुमकां सांगलां, आमची चिंतना भावना कसलीय येवं ती सगळीं जेजूच्या नांवान पयलीं भायर काडूंक जाय. मागीर भितर सुस्कार घेता तेन्ना ताची घोटाय आमकां मेळटली. ताचो पवित्र आत्मा आमकां सांगतलो हें सांगूंक जाय आनी ताचे बरोबर कशें सांगूंक जाय तें तो घडून हाडटलो. आनी थोडो वेळ काळ सोंपल्या उपरांत मागीर तें घडटलें. तयारी जालेली आसा, त्या वखदार आमी देवाचें उतर परगट्टलें आहा. पूण परगटल्या उपरांत ही तयारी आमचे मदें आसूंक जाय, जी जोआं बावतिस्ता वरवीं आसलेली पळय ती. तो मरोंक पर्यंत तयार आसलेलो, तो भियोंक ना. आतां आमी कितें करता, रोखडीच भियेता. हांवें कितें वायट केलां, हांवें सगळें बरें केलां आनी तरी पूण म्हाका हें असलें देव कित्याक म्हणून दिता हें. हातून आपलेपण आसा. आमी देवा सोबे आसत तर आमचो मोग जेजून आमकां दाखयला ते भाशेन आमी दुसऱ्यांक जाय. ताणें आतां जेजू येवच्या आदींच, कित्याक आवयच्या कुसव्यांत आसतना जेजून ताका हे परी कृपा दिल्ली, कोठाय दिल्ली. तो पवित्र आत्म्यान तेन्नाच बरोवन आवयच्या कुसव्यान ताणें उडी मारलेली. म्हणून आमी जाणो की जेजून ताका ही कृपा तेन्नाच फाव केल्ली. आनी आमकां सगळ्यांक जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. कसो, बावतिस्मा वरवीं, कोमया वरवीं, थिरावणेचे संस्कारा वरवीं, काजाराच्या संस्कारा वरवीं, पाद्रीपणाच्या हे भशेन तो आमचें सगळें आसा. तर ताका आमी एकवटून आमचें जिवीत सारया. आनी जोआं बावतिस्ता भाशेन आमी वायट करूंक सोदिना, आमी बरें देवाचें पळय तें दुसऱ्यांक सांगूंक सोदता आनी तें आमी मोगान सांगूंक जाय. ही कृपा आमी ह्या मिसांतल्यान मागया आनी देवाच्या एकवटान रावंक आमचे हात अशे उंटेन दवरया. दोळे बंद करुया.
प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोवन येता इतलो तो आमकां लागीं आसा. पूण आमी आपलेपणांतूच आसा. तर आमचें आपलेपण आसा, आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल जेजूच्या नांवान ती सगळी भायर काडया. जेजू जेजू म्हणून सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून तर सगळें भायर काडया. म्हणटच दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येतलेंच. कित्याक फकत तो बरो, तो देव, ताचे मदें कांयच भासकळपण ना, सगळें पवित्रपण आसा तें आमचें सगळें बरोवन आयलें की आमी ताचे सारकी उदीक आनी उदीक जावंक लागतलें हांव. आनी ह्या मिसांतल्यान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान काळजान येवन आमकां ताची गोठाय दितलो. आमेन.